ऑपरेशन. ओके. सी नॉर्मली कितें आसता की वन्स जेन्ना फायब्रॉयड आमी युट्रस काडटा तेन्ना हॉर्मोनल चेंजीस जाता आनी पेशंट मेनोपॉजान वता. सो जें कितें तिका हॉट फ्लशीस बी जाता दॅट इज मोस्टली रिलेटेड टू तिचे हॉर्मोन लेवल्स गोईंग डावन. सो हाचो ट्रिटमेंट म्हळ्यार बेसिकली हॉर्मोन रिप्लेसमेंट. आतां हॉर्मोन रिप्लेसमेंट करतना इस्ट्रोजन जे तिका प्रोगायनोवा म्हणटा ते दिलां दॅट इज एक्चुअली द रिकमेंडेड मेडिकेशन. पण यू कॅनॉट गो ओवरबोर्ड बिकॉज इस्ट्रोजन आमी नॉर्मली एट द एल्डरली एज ग्रुप दिनात कित्याक ताजे सायड इफेक्ट आसता लायक प्रेशर वाडटा नाजाल्यार तिका क्लॉट जावंक शकता. So up to a short time, maybe 3 months or so, we can give Proguanova ते इस्ट्रोजन दिवन पळोवंक शकता whether तिगेले हॉट फ्लशीज ना. पण आजकाल तुका आनी आयझोफ्लेवन्स म्हणून एक सबस्टिट्यूट आयला विच आर प्लांट इस्ट्रोजन आनी तांकां चड सायड इफेक्ट्स नासता. सो तें घेवन ती पळोवंक शकता आनी शी कॅन मीट ज्या दोतोरान तिचें ऑपरेशन केलां त्या दोतोरान मेळून तिका तिणें समजावपाक जाय की बाबा आपल्याक हे हॉट फ्लशीज जाता. कित्याक ओन्ली इस्ट्रोजन आनी खुबशे फायटो इस्ट्रोजन ऑल्टरनेटीव मेडिसिन्स आसा जातून ती हॉट फ्लशीज आमी ट्रीट करूंक शकता. As far as ती म्हणटा पळय ब्रेस्ट पेन जे कितें आसा दॅट मे ऑल्सो बी रिलेटेड टू सडन हॉर्मोनल चेंजीस. सो इस्ट्रोजन लेवल आमी जेन्ना पळय भायल्यान दिता सो वी वील हॅव टू रिएसेस की बाबा तें एक्झॅक्टली ती डोजेज तिका आनीक कंटिन्यू करप गरज आसा काय ना ते. बरोबर. म्हणजे म्हाका दिसता हो जो इश्यू आसा तो इट इज बेसिकली म्हणजे थोडोसो टीम ऑफ द मेडिसीन अशें म्हणचें पडटलें. आनी इट इज नॉट ओन्ली मेडिसीन म्हणजे फक्त तुमकां एक इस्ट्रोजनाचे किंवा फायटो इस्ट्रोजन्स घेवन बरें दिसतलें अशें न्हय. ऑल्सो शी हॅज टू डेवलप अ सायक फॉर दॅट की बाबा शी हॅज टू एक्सेप्ट की कितें आतां पावसाच्या दिसांनी म्हणजे थंडीच्या थंडी खातली गरमी आसा तेन्ना घाम येतलो. दीज आर ऑल म्हणजे वेरी एक्सेप्टिंग तशें बॉडी पार्ट अँड पार्सल. आनी सेकंड इफ शी ऑलवेज कॉन्स्टंट त्याचा जर स्वताच भोवती विचार करता देन इफ शी इज बिझी देन शी विल ट्राय टू लक्ष दुसरे कडेन स्वताच एकटे चित्र आपल्याक it is likely to remain for a longer time. Myself, doctor, you address this issue very nicely. आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो या विचारात. हॅलो डॉक्टर, म्हाका बल्की युट्रस आसा आनी म्हाका हेवी ब्लिडींग जाता. पयलीं म्हाका 5 म्हयन्यांनी जाल्ले आनी आतां म्हाका ह्या 2 म्हयन्या भितर 4-5 फाटी जाले. आनी स्कॅनाचेर बल्की युट्रस मध्ये दाखयला पण विदाउट एनी फायब्रॉइड्स. ओके. आणि याच्यानी पिरियड स्टॉप झाले पण म्हाका हेवीनेस फिलिंग जाता. तुमची एज कितली? एज तुमची पिराय कितें? 44. आणि पोटान ब्लिडिंग जातना तुका दुखता? हेवी ब्लिडिंग स्टार्टिंग एकदम हेवी ब्लिडिंग जाता. म्हाका उबरां जाता आसतना बसता आसतना कळटा. ओके. आणि भुरगीं कितली तुका? आमगे 3 भुरगीं. ओके. अच्छा. आणि टीव्हीचा आवाज असं प्रश्न विचारताना कमी करात. एनिवे म्हाका दिसता सी बल्की युट्रस म्हणजे नॉर्मल सायजी पेक्षा मातसो मोठो. आतां ती जेन्ना म्हाका सांगता की फायब्रॉइड बी तिका कांय ना म्हणटकीर ह्या ब्लिडिंगाचें कारण आनी कितें आसूंक जाय. बेठेंच काय ब्लिडिंग चड जायना. ताजे खातीर एक आमकां एंडोमेट्रियल सॅम्पल म्हणजे भितरल्यान पिशवेचो तपास करून एक्झॅक्टली कितें कारण आसा. आनी एक म्हाका डावट मारता एक एडिनोमायसीस म्हणून दुयेंस आसा जें एक 3 डिलिव्हरी जातकच बायलांक जाता. तातूंत युट्रस बल्की जाता आनी ते खंयच्याच कारणामुळे ते ब्लिडिंग कमी जायना. ते ब्लिडिंग हेवी फक्त ताजें एक आसता की ते रेगुलर आसता नॉट इरेगुलर. सो ताका लागून तिणें बरोबर तपास करून मोस्ट प्रोबेबली म्हाका दिसता एक मेडिसिनाचो ट्रायल दिवन तिगेली रेगुलॅरिटी आनी ब्लिडिंग कमी करपाक आमी ट्राय करूंक शकता. सो एक आमी एक 6 म्हयन्याचो टायम पिरियड दिवन तिका विथ मेडिसिन्स पळोवपाक जाता नाजाल्यार ऑल्टरनेटीव मेडिकेशन कितें दिवपाक. म्हाका सर डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो या डॉक्टर, आय एम 34 years old. आणि म्हाका डॉक्टर न्हू थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम आसा. तेका लागून हांवें 3 years जाले लग्नाक म्हाजे कन्सीव जावपाक प्रॉब्लेम जाता तितूर. आनी म्हाजे मिस्टराकूय मातशें डायबिटीज बी आसा. ते विचारपाक जाय आसलें मातशें म्हणजे अशें प्रॉब्लेम जाता काय म्हणून थायरॉयडान बी कन्सीव जावपाक. ट्रिटमेंट घेतलें मी 3 वर्सां हेच जाय कन्सीव आनी IVF ट्रिटमेंटूय घेतलें. थँक्यू डॉक्टर. सी थायरॉयड असो एक हॉर्मोन आसा जो सगळ्या गोष्टीक जाय पडटा. सो थायरॉयडामुळे समज थायरॉयड कमी आसत प्रॉब्लेम जाता चडूय आसत प्रॉब्लेम जाता. सो जेन्ना थायरॉयडाचो ऑब्वियस प्रॉब्लेम आसता आमी पयलीं थायरॉयड हॉर्मोन दिवन तो थायरॉयड लेवल तुजो नॉर्मल करता. आतां जेन्ना तूं म्हाका सांगता की आपूण IVFूय ट्राय करता हाजो अर्थ तुका ताज्या भायरूय आनी कितें प्रॉब्लेम आसूंक जाय नाल्यार बेटोच कोण IVF करचो ना. सो ताका एखाद्या हजबंडाचो प्रॉब्लेम आसूं शकता युट्रसाचो प्रॉब्लेम. सो ताका लागून बेजीक गोष्ट म्हणजे तुजी थायरॉयड पयलीं जाग्यार घालचो पडटलो मागीर तुगेल्यो दुसऱ्यो गोश्टी एड्रेस करच्यो पडटल्यो आनी त्या प्रमाणे तुका ट्रिटमेंट दिवचो पडटलो.
म्हाका सांग डॉक्टर, आमी जेन्ना अशें म्हणटा न्हय की आतां IVF, वॉट इज एक्झॅक्टली IVF म्हणजे कितें, वॉट इज दिस मॉडेलिटी अँड व्हेन इट इज टू बी एडॉप्टेड, म्हणजे स्टँडर्ड गायडलायन. कारण आजकाल म्हणजे कॉमनली पळयता की थोडे पेशंट आयलो म्हणजे बाकीच्यान ते डायरेक्ट IVF सांगूंक सोडटा, म्हणजे काय डॉक्टर, आय एम नॉट सेइंग इट इज अ कमर्शियल दिस थिंग, बट आणि लोकांचे म्हणजे थोडे जाण पेशंट येत ना काय IVF करचें पडटलें, काय IVF कर अशें एकदम विचारपाक लागता. सो दे ऑल्सो इन्स्टिगेट द डॉक्टर टू. सो हाव यू सी बेजीक खंयचें कन्सेप्शन जावपाक 3 गोश्टी जाय पडटा. एक दादल्याचे ताती, दुसरें बायलेचे ताती, आनी तिसरी वाट जाका आमी युट्रस म्हणटात. वाट ओपन आसत, बायलेक ताती येत, दादल्याचे ताती सारकें आसत, प्रेग्नन्सी धरता. आतां समज दादल्याचे ताती मातशे कमी आसत, बायलेचे ताती येवपाक त्रास आसत, पूण वाट ओपन आसत, आमी नॉर्मल सादो ट्रिटमेंट तिका दिवंक शकतात हेल्प करपाक. पूण ह्या 3 हातूंतले भितून 2 भितर समज कितें मेजर आसत, फॉर एक्झाम्पल ट्यूब ब्लॉक आसत आनी हजबंडाचो काउंट सामको कमी आसत, दॅट इज लेस दॅन 5 मिलियनाकूय कमी, जाल्यार आमचे नॉर्मल पद्दती प्रमाणे ते कन्सीव जायना. ताका लागून अशा पेशंटांक टायम वेस्ट न करता आमी IVF सांगूंक शकता. IVFची एक गोष्ट, एक लेवल कमी म्हणजे आमी IUI म्हणटा, इंट्रा युट्राइन इन्सेमिनेशन, म्हणजे ज्या हजबंडाचो काउंट कमी आसता ते आमी सिमेन वॉश करतात, तांचो काउंट इम्प्रूव करतात आनी डायरेक्ट युट्रस म्हणजे पिशवेन भितर घालता. पूण ताका एक गायडलायन आसता, इट कॅनॉट बी डन इफ इट इज लेस दॅन 7 मिलियन. सो ज्या दादल्याचो काउंट 7 मिलियना कमी आसात आनी दॅट इज ट्यूब ब्लॉक जाल्या नाजाल्यार तिका हें जाता ओवा येवपाक त्रास जाता, तांकां आमी IVFाक एडवायस करता. थर्ड इज एज, समज एज जास्त आसत जाल्यार ऑब्वियसली इट इज बेटर टू डू फास्टर, यू कॅनॉट वेट फॉर लॉंग टाइम. बरोबर. मग डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर. विचारात. I am speaking from Vasco. Yeah. I wanted to ask doctor, actually I was advised for hysterectomy. Yeah. Just because of bleeding. In fact, it's going on for almost 5 years now. Yeah. Though it's not like very regular, my bleeding. In fact, I've got 2-3 episodes, very heavy bleeding. But in fact, I'm not in favor of hysterectomy, so I've got that fear. And my only problem is Sonocho's endometrial lining. Yeah. Yes. Yeah. But now for 6 months, I have not got any episode as such. What is your age? I'm 45, doctor. And 45. children? I have 2 children. अच्छा. सी सर्वसाधारण आमी MC बंद जावपाचो टायम बिटवीन 48 to 50 अशें धरतात. नाव शी इज ऑलरेडी 45. शी हॅज गॉट 3 more years टू गो. बरोबर. लास्ट 6 months शी इज नॉट हॅव्हिंग एनी हेवी फ्लो. Correct. So I feel she can wait and watch. Correct. Very simple. Yeah. Now within this next 3 years, if she starts having repeated परत तिका फ्लो जावपाक लागलो, then it will be better to remove. Secondly, आता तिका हुस्को करपाक गरज ना, बिकॉज आजकाल आमी कितें ओपनूच कट करता अशें ना, वीट आमी लॅप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी करता. सो पेशंट 3 दिसान घरा वता, 3 नाल्यार 4% पडटा. सो दिस इज अ न्यू थिंग जे आमी आयल्यात आनी वी आर डुईंग इट. आनी दुसरे दोतोर करतात, खुबशे गायनोकॉलॉजिस्ट करता, आमी करतात. सो ताका लागून तिका असो तरेन ऑप्शन आसा वेर शी डीड नॉट वरी फर्स्ट. कळ्ळें तुका. सो इरिस्पेक्टीव तिका हिस्टेक्टमी करची पडली काय ना, इट कॅन बी टॅकल्ड. एज ऑफ नाव आय फील 6 महिने तिका ब्लिडिंग समज हेवी ना जाल्यार ती कॅन वेट एंड वॉच. आनी एंडोमेट्रियम आय प्रिज्यूम शुड बी नॉर्मल इफ शी इज नॉट हॅव्हिंग एनी हेवी फ्लो, बट शी हॅज टू ऑब्झर्व. बरोबर. म्हाका सांगू एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो. विचार. येस. माझो प्रश्न, आमी ते पिरियड फुडें वचपाची टॅबलेट घेता न्ही, हय, ती टॅबलेट वर्साच्यान 2-3दा बी घेतली जाल्यार चड फुडें कितें त्रास बी जाता? बाय तुगे लग्न जालां काय जावं ना? मॅरीड? बरें, आमी आतां दोन इश्यू एड्रेस करूया. सी नॉर्मली कितें जाता, खूब फाटी ओवर द काउंटर टॅबलेटी घेतात. बरोबर. बायलो जेन्ना खंय तें गणेश चतुर्थी, दिवाळी कितें केन्ना तांकां जाय तेन्ना तांणी ठरोवप आपल्याक आतां पिरियड नाका तेन्ना ती येता. ही मोठी चूक करतात. करेक्ट. फार्मासीन वतात आनी टॅबलेटी घेतात. आतां हांव गायनेकोलॉजिस्ट म्हूण कित्याक सांगता, खूब फाटी पेशंट मागीर येता, लग्न जाल्ली, प्रेग्नन्सी प्रेस पॉझिटिव्ह, आनी मागीर काचाबूल जातात की बाबा म्हाका दवरूंक जाय आशिल्लें, पूण हांवें आतां गुळयो घेतल्या, मात आतां कितें करूं. दुसरें फार्मासीन घेतिल्ल्या कारणान तुका खबरूय नासता कसल्यो गुळयो दिल्या त्यो. सो ताका लागून हांव बायलांक एकूच उपदेश दितलो, दोतोराक विचारल्या शिवाय टॅबलेटी घेनाकात. दुसरे गायनेकोलॉजिस्टाक विचारात, कित्याक खुबशे दोतोरांक खबर ना कसल्यो टॅबलेटी, कित्याक हॉर्मोन तरेतरेचे आसता. केन्ना केन्ना इस्ट्रोजन दितात. खूब फाटी अशें जाता की पेशंटाक भुरगें जाय आसता पूण MC फुडें म्हणून धुकलपाक म्हणून ते इस्ट्रोजन आनी प्रोजेस्टेरॉन टॅबलेटी घेता आनी मागीर प्रेग्नन्सी धरता. मागीर प्रश्न पडटा आपल्याक एबॉर्शन करचें काय ना तें. सो हें अवॉयड करपाक
तुम्ही क्वालिफाईड गायनेकॉलॉजिस्टा कडेन वचा, तुमचो कितें इश्यू तो एड्रेस करा. एखादे तुमचें काम टॅबलेटी घेना आसतना जावं शकता. करेक्ट. आणि अतिशय म्हाका दिसता डॉक्टरान तुमी अतिशय इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगला की कन्सल्ट युअर डॉक्टर. जेन्ना अश्यो गुळयो घेवच्यो पडटा, मे बी तुमी 2 फावटी घेतले जावं 3 फावटी जावं एकदा घेतले वर्सान, इट इज नॉट द कितके फावटी घेता, कित्या खातीर घेता हें इम्पॉर्टंट. दुसरें म्हणजे ते एवरी टायम वेन एवर यू नीड सच ओकेजन, म्हणजे अशी जेन्ना तुमकां गरज पडटा तेन्ना जशें क्वालिफायड गायनेकॉलॉजिस्टा कडेन वचा. कारण अशें हांव कित्याक म्हणटा, कारण जशें डॉक्टरान आतां सांगलां अशें खुबश्या लोकांचो अनुभव आसा. काय ट्रेडिशनल लोकांचो समज आशिल्लो अमकी गुळी घेतल्या ना, इवन थोड्या लोकांनी एक टॅबलेट घेतला सुद्धा जाल्यार ना फाल्यां टर्मिनेट करपाक जाय. देर आर इनफ एविडन्सीस, इनफ केसीस विच आर जे आमचे डे टू डे प्रॅक्टिसान पळयता, कोणी तरी एकूच गुळी केली 2 आणि ज्या लोकांनी कितक्यो घेवप तांकां घेना, कशी आपल्याक जाय तशें घेता. कोण आज एक घेतल्या ना, दुसरे दिसा आनी कितें आशिल्लें हळद आशिल्ली म्हणून ते दिसा काय खावना म्हणून घेवना, तिसरे दिसा ना ताचो उपवास आशिल्लो म्हणून घेवना, कोण मदींच घेता कोण मदींच घेना. आणि हे सगळें तुमी एक सी बेसिकली यू आर प्लेइंग विथ हॉर्मोन्स. ह्या हॉर्मोन्साचेर प्ले करप इज नॉट अ जोक बेसिकली. सो इट हॅज टू बी व्हेरी अंडर प्रॉपर सुपरविजन. काउंटराचेर गेले जशे तुमी चणे घेतले, भिकणां घेतली ना, थोडे थोडे मिक्स घाला, चणे इल्लोशे शेवूय घाल, तशा पद्दतीन ह्या गुळयां कडेन खेळू नाकात, कारण हे तुमकां मागीर घातक जावं शकता. आणि जर योग्य वेळार समजा जशें डॉक्टरान सांगलें, एखादे तुम्ही ऑलरेडी कोणी थोडे जाणां आतां 2 दीस फुडें गेला तरी पण आनी 4 दीस वचपाक जाय म्हणून गुळयो घेता, बाय दॅट टायम यू मे बी ऑलरेडी प्रेग्नंट. सो अशा पद्दतीचो म्हाका दिसता जसो तुमी गैरवापर आसा तो टाळात आणि ओव्हर द काउंटर खंयचेच मेडिसीन स्पेशली फार्मासिस्टाक विचारून किंवा खंयच्या अनक्वॉलिफायड डॉक्टरा कडेन वचून घेवं नाकात. दिस इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट डॉक्टरान सांगिल्लो मुद्दो. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी पाळपाकूच जावं. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो सर. हॅलो डॉक्टर एमसी लागीं पावता न्हू डॉक्टर, म्हाजी ब्रेस्ट खूब दुखता. आनी न्हू आतां एक चेडो म्हाका 5 वर्सां जाली, प्रेग्नन्सी जायना, ट्रिटमेंट घेतले खूब. तुजी वर्सां कितली? तुका कितली वर्सां? माझी 35. आणि घोवाक? 37. आणि नॉर्मल डिलिव्हरी काय ऑपरेशन जाल्लें तुजें? तुजें ऑपरेशन जाल्लें काय नॉर्मल आशिल्ली डिलिव्हरी? माझी सिझेरिंग जाल्ली. अच्छा. डॉक्टर हेतून डॉक्टर विश्वनाथ मराठे न्हू, तेणी सिझेरिंग केल्ली. बरो आवाज सारको येना डॉक्टर. आता येता आयको? येता सांगता. आयक आता. तिने जो प्रश्न विचारला, खूप फाटी खुबश्या बायलांक एमसीच्या पयलीं ब्रेस्ट हेविनेस, ब्रेस्ट पेन जाता. ताजो उपाय सामको सादो आसा. तिणे दोतोरा कडेन वचून ही गोष्ट सांगून फक्त ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करूंक जाय, कित्याक भितर कितें हिडन गांठ नाल्यार लिपिल्ली गांठ आसपाक जायना. त्या प्रमाणे आमी टॅबलेट्स दिवन आतां बरे क्वॉलिटीचे टॅबलेट आयल्या ज्यो विदीन 10 दिसांनी तिगेले ब्रेस्ट पेन इमिजिएटली आमी एबॉलिश करूंक जाता, वचूंक शकता. दुसरो प्रश्न सांगला, ती ऑलरेडी एकदा तिणें भुरगें जाल्लें आसा. सो एकदा जेन्ना पेशंट प्रेग्नंट जाता, तिका एक भुरगें जाता, मेजर प्रॉब्लेम कांय नासता. फक्त हांवें तिका विचारलं कित्याक घोवाचो प्रॉब्लेम एक आसूं शकता, घोवाचो काउंट एखादो कमी जाला. दुसरी गोष्ट आसूं शकता की युट्रसाक भितर कितें चिट्टलां नाल्यार कितें. सो सादी गोष्ट आसा, तिणें वचून दोतोराक मेळूंक जाय. दोतोर बेजीक तपास कितें ते करतलो, त्या प्रमाणे धरतले अशें म्हाका दिसता. म्हाका दिसना तिका मेजर जे हरशीं जे बायले मनशाक जे भुरगें जायना तेच कायदे तिका लागू जातले. एक भुरगें आशिल्ल्यान खुबश्या गोश्टी वाट ओपन आसतली, आसूंक जाय अशी प्रिज्यूम करता. सो जाग्यार पडूंक जाय अशें म्हाका डॉक्टरांनी तुमकां बरोच एडवायस दिला. आणि रियल आय मस्ट अप्रिशिएट की ह्या कार्यक्रमाची जी लोकांची म्हणजे एक त्यांच्या मनान जो कार्यक्रमाची प्रेम आसा की दो शी इज नॉट वॉचिंग द टीव्ही, तरी सुद्धा तिने भायरसून हो प्रश्न विचारलो मुद्दाम. दुसरं म्हणजे वाळपय सारख्या एखाद्या खूप पयशिल्ल्या गांवांतल्यान विचारलो, हो आमच्या खूप महत्वाचें. आणि द इशू इज टू बी एड्रेस इन अ व्हेरी सिस्टमॅटीक ताणें विचारलो की असो प्रॉब्लेम आसा तरी सुद्धा आपल्याक कितें जावं शकता. म्हणजे म्हाका एक सांगूंक सोदता की तुमच्या मनात जे प्रश्न आसात, जेन्ना जेन्ना आमचे कडेन तज्ञ दोतोर आसा, एक्सपर्ट डॉक्टर आसा, टेक द लिबर्टी, तुम्ही हो प्रश्न तुमच्या मनान जो घर करून तो मुद्दाम विचारात. ते मागीर तुमच्या एका प्रश्ना खातीर बाकीच्या लोकांकूय फायदो जावं शकता. कारण आतां जेन्ना तेणें सांगलो की अशें कितक्याशा लोकांक अशें ब्रेस्ट पेन आसतले, पण तांकां एक कळलें की हा काय वखद आसा आणि ते सोसीत रावपाची गरज ना. किंवा ना खूब जाणांना दुखता म्हणून घरा कडेन किरकिर करता, त्याच्या डॉक्टर कडेन गेले जाल्यार मात तुम्ही सांगला तशें 10-15 दिसांनी बरी जावं शकता. डॉक्टर, कार्यक्रम बरोच रंजक जाता. एक ल्हानसो विसव घेवया, ब्रेक घेवया आणि परतून सुरू करूया.